बर्नआउट म्हणतात. व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस बर्नआउट? सो बर्नआउट म्हणल्यार एक टर्म विच समटायम्स एक कन्फ्यूज जाता कितें बर्नआउट आमी रोजमर्राच्या जिवनात सुद्धा उलयता की हांव इतलें काम केलें म्हाका बर्नआउट जालें म्हाका बर्नआउट जालें. सो एक्चुअली हे एक WHO ICD-11 म्हणून ही कॅटेगरी आसा बर्नआउट म्हणून स्पेसिफिकली वर्क प्लेसाचेर कामाच्या रितीन जेन्ना तूं तुजे एफर्ट्स घालता बट कामाच्या अशें डिझायन आसा दॅट यू कॅनॉट अचीव युअर फूल पोटेन्शियल. तुवें काम केलें सुद्दां जाल्यार तुका रिटर्न तुका इतलें अप्रिसिएशन मेळना आनी सम सिम्पटम्स ऑफ इट आर एक्स्ट्रीम एक्झॉशन एकदम थकालस. कामा करिता तुजे एक निराशाजनक एक प्रवृत्ती प्रकट जाता कितें हांवें काम केल्यार सुद्दां म्हाका कामाचेर म्हाज्या कलिग्जांचो सपोर्ट मेळना. म्हाका कामाच्या वेळेर अशें दिसता कितें हांव म्हाजे ऑटोमॅटिकली हात पांय चालता पण म्हाजें मन खंय तरी हांगासर आसना. आय एम डिसकनेक्टेड फील जाता. दीज आर सायन्स एंड सिम्पटम्स आनी हेजो मेनली फोकस आता खंय वर्क प्लेस चेंजीसाचेर. बिकॉज वी कॅनॉट जस्ट फोकस ऑन द इंडिविज्युअल एंड से ना. इट्स व्हेरी इजी समटायम्स की ऑर्गनायझेशन म्हणटा की ना तूं थेरपी घेवन यो, तूं तुजे कडेन दाखवून यो, ओके आमच्या काम करच्या पद्दती अशीच आसा. समटायम्स ऑर्गनायझेशन ऑल्सो अंडरस्टँड कितें मातशे सुद्दां चेंजीस केले वर्क डिझायनान वर्क अलोकेशनान थोडे फ्लेक्सिबल टायमिंग्स दवरले इट कॅन गो लॉंग वे इन चेंजींग. समटायम्स यू जस्ट सेड अबाउट द सँडविच टेक्नीक म्हणलें न्ही म्हाका एक आयडिया एक याद येयली बिकॉज आय वॉज जस्ट डिस्कसींग दीस सेम थिंग की सँडविच म्हणल्यार पयलीं बरें बरें सांगप मागीर खंय ना खंय मदीं वायट गोश्टी घालप आनी मागीर फिनीश करप. सो एक मनीस एक बायलेक पळयता आसता ते म्हणटा तुजी हॅट बरी दिसता सो तोंड बरें दिसता आनी शर्ट बरो दिसता. समटायम्स आमी खरें एग्जाम्पल अशें जावप जाता कितें एक्झॅक्टली ओपन एक्टीव लिसनींग start at least the employees to start by understanding and sitting down with the employee and listening to them very empathetically की तुमचे बाबा प्रॉब्लेम्स कितें आसा. आनी कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा आमी कॉन्फ्लिक्ट खंय जायना. कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे आत्मजे मतभेद ऑर्गनायझेशनचे व्हॅल्यूज कितें वेगळे आसतले इंडिविज्युअलाक कितें वेगळें जाय आसतलें. कॉन्फ्लिक्ट सगळे हितून आसता. कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन कशे तरेन सारकें सांबाळपाचें लिडराचें काम. फर्स्ट ऑफ ऑल एकमेकांचो रिस्पेक्ट दवरप डिस्कशनान. आर्ग्युमेंट जावप करना डिस्कशन जावपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार आपले आयडियाज जे आसा फ्री तरेने एक व्यक्त करपाचे. सगळ्यां कडेन आयडियाज आसा हे डिस्कशन एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस जावन एक प्रॉपर डिस्कशन जावन बेस्ट आयडिया कन्सेन्सिसान कितें जाता तो अडॉप्ट करपाचो. हियर वी आर नॉट ब्लेमिंग द पर्सन बट वी आर अटॅकिंग द आयडिया. हेका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच म्हणटात. आनी जेन्ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जाता जेन्ना एवरी वन सगळ्यांक खंय ना खंय कळटा बाबा ओके दीस वॉज द रायट डिसिजन ऑर जेन्ना हांवें म्हणलें मे बी इट वॉज नॉट एप्रोप्रिएट. थोड्या लोकांक फक्त इमोशनल फोकस हे आता कितें म्हाजो आयडिया हेणें रिजेक्ट कसो केलो करूच शकना म्हाजो आयडिया बेस्ट आसलो. तेन्ना तशी थॉट प्रोसेस जाता आनी तुका एक्सप्लेनेशन मेळना तुजी आयडिया कित्याक रिजेक्ट जाला. थंय ना खंय एक डिस्कनेक्ट जावपाक लागता खंय ना खंय ते पयस वचपाक लागता. सो कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर बर्नआउट. फ्लेक्सिबल टायमिंग्स गिवींग इटल बीट ऑफ ओपन कम्युनिकेशन टेक्निक्स आनी थोडे वर्क डिझायन चेंजीस केल्यार दीस प्रॉब्लम कॅन सॉल्व बाय इट सेल्फ हांव म्हणून शकता.